नमस्कार सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार। हांव एलिना फर्नांडीस आयज तुमच्या मुखार घेवन आयला म्हजी एक कविता आनी कवितेचें नांव जावन आसा बावार्थ। तर आयकात म्हजी कविता बावार्थ। विस्वास म्हाका म्हज्या घोवाचेर, आपुरबाय म्हाका म्हज्या भुरग्यांचेर, मैपास म्हाका म्हज्या घरच्यांचेर, पूण बावार्थ म्हाका म्हज्या देवाचेर। मैपास म्हाका म्हज्या घरच्यांचेर, पूण बावार्थ म्हाका म्हज्या देवाचेर। आमच्या सोमये जेजून म्हटलें, बावार्थान मागात आनी तुमकां मेवतलें, सोदात आनी तुमकां गावतलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें। कोरोना आयलें पूण आमी बावार्थ ना सोडलो, लॉकडावन जालें पूण आमी बावार्थ ना मोडलो, भायर सरप ना इगोर्जेचो दारवंटो बंद जालो, घरांत रावन ऑनलायन मीस आयकोन आमचो बावार्थ ओदीक वाडलो, घरांत रावन ऑनलायन मीस आयकोन आमचो बावार्थ ओदीक वाडलो। दिसा दिसपट्टे जिवितान बावार्थ चड म्हत्वाचो, बसीन प्रवास करतना बावार्थ आमकां ड्रायव्हराचो, आगबोट आगगाडी वो पायलट जावं विमानाचो, आमच्या ठिकाणार सालामती पावयतलो म्हूण बावार्थ आमकां तांचो, आमच्या ठिकाणार सालामती पावयतलो म्हूण बावार्थ आमकां तांचो। सायबीण मायेच्या बावार्थाचेर नदर मारुया, तिजो असलो बावार्थ आमच्या जिवितान आपणावया। लग्नाक सोरो काबार जाला म्हूण मारिया हुस्क्यान बोल्ली, तिची देख घेवया, तिज्या सारको आमचो बावार्थ जेजूचेर घोट करुया। भिरांकूळ पिडा आयली तेन्ना म्हजेर, दूख उपरासलें म्हज्या घरच्यांचेर, दीस रात मागणें केलें बावार्थ धरून देवाचेर, देवाक आर्गां दुयेंसांतलें बरें केलें, जोईत व्हेलें वायटाचेर, देवाक आर्गां दुयेंसांतलें बरें केलें, जोईत व्हेलें वायटाचेर। देव बरें करूं। दर सुमानाक हांव तुमचे मुखार कविता वो लेख सादर करतां। ही देवाची कृपा आनी बावार्थाची गवायकी मोग आसुनी।